आयची सालसेत अपडेट अशी आसा। आयज सालसेत एरियान दिसभर जोरान पावस पडलो आनी जायते रस्त्यार बी उदक आयलें, शेतांनी बी भरपूर उदक भरलेलें आसा। आलेम जंक्शन टू आलेम चर्च हे पोर्शनार रस्त्यार उदक पयर सरलें आनी कितलोच वेळ हो रस्तो उदकान बुडोवन उरलो। तशेंच बेनावली खारे बांदार जावं सेरावली हांगासर हुंवार भरला, शेतांनी खूब उदक भरलां आनी अशें दिसता की नवें जे लोकांनी शेतां बेतां रोयल्यात तांची शेतां पाड जातलीं जरी तर हें उदक बेगीन देंवना जाल्यार। ताका लागून आयज बाणावलीचो आमदार श्री चचिल आलेमांव हाणें WRD ऑफिशियल्सांक घेवन एक इन्स्पेक्शन केलें आनी तशेंच उपरांत ताणें वार्का आपल्या ऑफिसान एक मिटींग केली आनी थंय तांकां क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिलां हें उदक जाता जाल्यार बेगीन सोडचें म्हूण, कित्याक नाजाल्यार शेतकारांक ताणें शेतां रोयल्यात तांकां खूब लुसकाण जातलें। तशेंच हें उदक जरी तर वयर चडलें जाल्यार बुट्टी येवंक शकता। सालसेत एरियांतली कोवीड अपडेट सांगची म्हटल्यार पाजीफोंड मारगांव हांगासर एक ऑफनेज आहा, लाद दे सांता तेरेझीन म्हूण। थंय जायते जाणांक कोवीड जाल्या, ताका लागून सावथ गोवा कलेक्टरान थंय मिनी कंटेनमेंट कोवीड झोन म्हूण डिक्लेअर केला। सालसेत एरियांतली आयची अपडेट सांगची म्हटल्यार ज्यो केसीस आसात सालसेत एरियांत त्यो अश्यो आसात। मारगांव आनी फातोड्डा 130 कोवीड केसीस आसात। कुंकोली बाली 40 आनी 1, कणसावली 50 आनी 5, चिंचिणी 60 आनी 3, कुर्तोरी 50 आनी 4, नावेली 30 आनी 2 केसीस आसात। लोतोली 40 केसीस। ही जाली सालसेताची आयची अपडेट।